नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। मिनावेली निर्गत ड्युटी देवोवपाचेर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान घेतले निर्णय। सरकाराचेर मायनिंग उद्देगांचो दबाव, गोंयानूय केली मागणी। गोंय सरकाराच्या ताब्यात 700 दशलक्ष टन डम्प्स। म्हापशा आरटीओतल्या लाचखोरीच्या केशीचो तपास घुटमळटा। एलडीसी भोवतणीच विजिलन्स म्हणटा एलडीसी मीना स्वता जावन स्वता खातीरूच घेताली पैसे। अधिकाऱ्यावेल्या आरोपात तथ्य ना। भारतीय संस्कृतीचेर मोगोच्या फुडाऱ्यांच्या भूमिकेचेर आता आमदार विष्णूचे स्पष्टीकरण। फोंडेचे क्रांती मैदानावेले शिव मोगोचे न्हय कदंबाचे। ढवळीकराची विष्णूचे तोंडान भरून भरून स्तुती। वास्को बुट्टे वाड्यातल्या एसएजी हॉलात बायणा झोपडपट्ट्यातल्या लोकांनी थाटले संसार। खेळपाक वतल्यांक आडखळ, भुरग्यांक खेळूंक मेळना। फामिली थंयच्यान हालवची म्हणून मागणी। सांगावेल्या भलायकी केंद्राची भलायकी इबाडली। बीजेपीचोच आमदार म्हणटा खात्याचीच भलायकी इबाडल्या। मंत्री नजर घालिना, आपल्याच सरकारा आड रस्त्यार देवपाची पाळी। आणि इंडियन सुपर लीगाचे ट्रॉफीचे मोठे दबाजान अनावरण। एफसी गोवा सयत आयएसएलचे 8वी टीमीचे मार्की प्लेयरांच्या हजेरीत मुंबई जालो सुवाळो। खबरो विस्तारान। मिनाची निर्गत ड्युटी देवोवपाचेर अर्थ मंत्रालय रोखडेच निर्णय घेवपाचे आसा। सरकाराचेर मायनिंग उद्देगांचो दबाव येवंक लागला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण साप्प उणे ग्रेडीच्या मिनाचेर निर्गत ड्युटी काडून उडोवपाचो प्रस्ताव आसा। गोंय सरकारानूय ही मागणी केल्ली। केंद्रीय खंड मंत्रालयानूय मिनाचे निर्गत ड्युटीचेर फेरविचार जावचो म्हणून प्रस्ताव घाला। भारतांतल्या कमी ग्रेडीचे मीन निर्गतीक चालना मेळची म्हणून हो विचार चल्ला। गोंयांत सध्या 11 ते 29 दशलक्ष टन मीन जाल्यार 700 मिलियन टन उण्या ग्रेडीचे डम्प्स सरकाराच्या ताब्यांत आसा। सद्याक मिनाच्या पॅलेट्सांचेर 5% आनी मिनाचेर 30% निर्गत ड्युटी आसा। मिनावेली निर्गत ड्युटी कमी करपाचेर सध्या वाणिज्य मंत्रालय विचार करता। उणे ग्रेडीच्या मिनावेली निर्गत ड्युटी काडून उडोवची म्हूण गोंयच्या मुख्यमंत्री पर्रीकारान केंद्र सरकाराक हे पयलींच सांगलां। गोंयांत वर्स 2007 उपरांत काडिल्ले सुमार 11.29 दशलक्ष टन साधारण ग्रेडीचे मीन आनी सुमार 700 दशलक्ष टन उणे ग्रेडीचे डम्प्स निर्गती खातीर तयार आसा। भारतीय पॅलेट उत्पादक संघटना PMAIचो निर्गत ड्युटी नाका म्हणटा। हे ड्युटीक लागून पॅलेट्स उद्देग काबार जाला म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट। फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीनूय उद्देगाक मीन निर्गतीक चालना मेळची म्हूण केंद्राकडेन निर्गत ड्युटी काडपाची मागणी केल्या। मिनाच्या निर्गतीत भारत 3ऱ्या नंबरार। ऑगस्टात मिनाची निर्गत 61.46% देंवन 52 दशलक्ष डॉलरां मेरेन पावल्या। भारतांतली मिनाची निर्गत सुमार 100 दशलक्ष टन आशिल्ली। ती 2011-12 देंवन आतां 62 दशलक्ष टनाचेर पावल्या। 2012-13 ती 18.37 दशलक्ष टना मेरेन पावली आनी निमण्या गेल्या आर्थीक वर्सा 14.42 दशलक्ष टनाचेर पावली। मोठ्या प्रमाणात निर्गत ड्युटी आनी फ्रेट चार्जीसांक लागून ही निर्गत पडत आसा। देशात सगळ्यांत चड मीन काडटात ओडिसात, ते उपरांत कर्नाटक आनी गोंयचो नंबर लागता। फिमीच्या आंकड्या प्रमाण देशभरांतल्या खणींचेर मेळून सुमार 62 दशलक्ष टन मीन काडिल्ले आसा। आयच्या घडयेंत गोंयांत 11.29 दशलक्ष टन काडिल्ले मीन जाल्यार 700 दशलक्ष टन उणे ग्रेडीचे डम्प्स निर्गती खातीर तयार आसात। तांचो फुडार निर्गत ड्युटीचेर थारतलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। म्हापशा आरटीओतल्या लाचखोरीच्या केशीचो तपास रंगे हात धरिल्ल्या एलडीसी भोवतणीच घुटमळटा। पैसे वयर मेरेन पावोवचे पडटा म्हणून मिनान एसीबी उलोवन दाखयल्लें। तिणें नांवां घेतिल्ल्या अधिकाऱ्यावेल्या आरोपांनी तथ्य ना इतल्याचेर विजिलन्साचो तपास पावला। एलडीसी मिना तुयेकार खंय स्वता खातीरूच पैसे घेताली। आरटीओन तिका निलंबीत केल्या। सध्या विजिलन्स म्हापशा आरटीओतल्या सगळ्या स्टाफाची जबानी घेता। पळयात रिपोर्ट। भ्रष्टाचार विरोधी पथकान चालू केल्ल्या मीना तुयेकाराच्या चौकशेक वेगळेंच मोडन लागलां। एसीबीन म्हापशा आरटीओतली एलडीसी मीना तुयेकाराक फायल पास करूंक पैसे घेतना रंगे हात धरल्या उपरांत लाचखोरीच्या चेनींतल्यान वयल्या अधिकाऱ्यांची नांवां उक्तडार येतलीं अशें दिसतालें। मात 15 जाली तरी एलडीसीच्या भोवतणीच घुटमळटा। तपास खंय पावला पळयात। मीना तुयेकारान तिचे जबानीत कांय अधिकाऱ्यांची नांवां घेतिल्लीं। त्या आरटीओ अधिकाऱ्यांची एसीबीन घेतली जबानी। म्हापशा आरटीओतल्या स्टाफांची जबानी घेवप चल्लां। आतां मेरेन 28 कर्मचाऱ्यांची एसीबीन घेतल्या जबानी।
मीना तुयेकार कोणाच्याच सांगण्यान पयशे घेनाशिल्ली एसीबीची माहिती. मीना स्वता जावन स्वता खातीरूच पयशे घेताली अशें एसीबीचें म्हणणें. स्टाफाची जबानी घेतल्या उपरांत एसीबीक कळ्ळां तें अशें. एकटोय स्टाफ मीना तुयेकाराच्या वाटेक वचनाशिल्लो. तिका कितें सांगपाक गेल्यार ती आंगार येताली. LDC मीनाक वयले RTO अधिकारी भिताले. ती विनयभंगाची केस घालपाची धमकी दिताली. तिका पणजे ट्रान्सफर मारिल्ली. वजन वापरून परत म्हापशां गेली. RTOन सध्या मीना तुयेकाराक निलंबीत केल्या आनी तिका सध्या पणजे कदंबा बस स्टँडा वयल्या RTO कचेरेंत हजेरी लावंक लायल्या. स्टिंग ऑपरेशन करतना त्या भुरग्यान इनवाड केल्ली फायल एसीबीक मेळ्ळ्या. मीना तुयेकारानूच खंय ती दुसऱ्या जाग्यार लिपोवन दवरिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारतीय आणि पाश्चात्य संस्कृतीचेर मोगोच्या फुडाऱ्यांच्या भुमिकेचेर आता आमदार विष्णू स्पश्टीकरण दिवंक लागला. पाश्चात्य संस्कृतीच गोयची संस्कृती म्हणून वयर सरपाक लागल्या. भारतीय संस्कृतीचेर सुदीन ढवळीकारान घेतिल्ल्या भुमिकेवेल्यान विष्णून ताची तोखणायूय केली. विष्णू म्हणटा फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर शिव बसोवपाचे आसात ते मोगोचे न्हय, ते खंय कदंब राजघराण्याचे राजचिन्ह. परवरी क्षत्रिय मराठा समाजाच्या शिवतेज सभागृहाच्या उक्तावण सोहळ्यात विष्णू उलयतालो. क्षत्रिय मराठा समाजाचे परवरे शिवतेज म्हणून नवे सभाघर बांधला. आयतारा सकाळी ताचे उक्तावण जाले. समाजातल्या हुशार भुरग्यांचो सुवाळ्यात भोवमान जालो. कार्यावळीक आमदार विष्णू बरोबर PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि परवरेचो आमदार रोहन खवटे आसलो. की फोंड्यामध्ये जे क्रांती मैदान आहे त्या क्रांती मैदानाच्या सुशोभीकरणावरून काही जणांनी एक वाद निर्माण केले. ते सिंह तिथे का बसवायचे कोणी लक्षात घेत नाही की सुदीन ढवळीकरनी तिथे काही आपल्या पक्षाचे सिंह बसवायला घेतलेले नाही. जे सिंहाची प्रतिकृती त्यांनी तयार केलेली आहे ती कदंबकालीन राजघराणं जे आमचं होतं आणि त्यांचं जे राजचिन्ह होतं त्या सिंहाचं राजचिन्ह हे तिथल्या त्या स्तंभावर असणार आहे. गोव्यातला इतिहास आपण पोर्तुगीजांच्या पलीकडे जाऊन कधीच सांगत नाही. 1510 नंतरचाच इतिहास सांगतो. गोयचो इतिहास पुर्तुगीज काळापुरतो ना. ते पयलींचो इतिहास समृद्ध आणि अभिमानाचो, पूण आयच्या पिळगे मेरेन तो पावना. ताची वळख आणि जतनाय जावंक जाय म्हूण विष्णू उलयलो. पाश्चात्य संस्कृती आली आणि आपली मूळ संस्कृती थोडीशी झाकोळली गेली आणि आता तीच संस्कृती ही खरी संस्कृती म्हणून जगापुढे मांडण्याचा जेव्हा प्रयत्न होतो तेव्हा आपली मूळ संस्कृती काय याकडे लक्ष देणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. सुधीर ढवळीकर यांचं अभिनंदन करतो की त्यांचा एक प्रयत्न असा आहे की गोव्याच्या मूळ संस्कृतीला आकार दिला पाहिजे, तिला उजाळा दिला पाहिजे आणि ही संस्कृती जगासमोर आणली पाहिजे. संस्कृतीचा विषय मगोच्या पुढाऱ्याचे नाव घेऊन विष्णून काढलो. मास सुदिनान तो काढलो ना. कितीतरी मुलं मग ते कुठल्याही समाजामधले असो, आमच्या समाजामधले असो, क्षत्रिय मराठा समाजामध्ये असो किंवा क्षत्रिय भंडारी समाजामध्ये असो, गरीब मुलांना शिक्षणापासून वंचित न राहण्यासाठी आपण काय करतो हा माझा प्रश्न आहे. आणि तो प्रश्न आपण कसा सोडवायचा आणि त्यातून मार्गक्रमण कसं करायचं हा खरंच जनमानसाचा प्रश्न आहे. परवरेचो आमदार रोहन खवटे उलयलो. आयचे खुबशे भुरग्यांक फुडें एक व्यासपीठ तयार जावचे म्हूण समाजान एक बरें कार्य केल्लें आसा की तांकां एक गौरव सोहळो तांचे एक सत्कार करतात. हो सत्कार तुमच्या सगळ्या ह्या भुरग्यांक एक व्यासपीठ फुडें उच्च शिक्षण घेवन समाजाचे म्हणजे यूथ इज द फ्युचर म्हणटा आमी जाल्यार खऱ्या अर्थान यूथ इज द फ्युचर जाल्यार यूथ विथ एज्युकेशन इज द रियल फ्युचर ऑफ द सोसायटी. आज जसो समाज वावुरता. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. घेवया एक विराम.